अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता। तशीच सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयची रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता धनुराशी। हे संवत्सर तुमकां संतोषा सागर म्हणून सांगताची ह्या तुमगेल बदीन येवचें साध्यत आसा। पंचमांत आशिल्लो गुरू तृतीयांत आशिल्लो शनी मेळ घेवन प्रत्येक हेज्जे हेज्जेकची तुमकां जयशील जावन कुर्सलते योगू तुमगेले राशीक आसा। कितलीकी वर्सां देखून देवाल अनुग्रहान प्राप्त जावसलते संतान भाग्य हे वर्स तुमकां कुडून येवचें साध्यत आसा। न्यायवादी कोण कोण आसाची, उपन्यासक कोण कोण आसाची, लेखक कोण कोण आसाची, कला विभागांत कोण कोण आसाची तांकां ह्या संवत्सर उन्नत जावन आशिल्ल्या स्थानाक व्हरता। तशीच शेअर ट्रेडिंग कमिशन इत्यादी व्यवहार कोण कोण करता की तांकांय तांचो साधन मेळचें साध्यत आसा। उद्योगस्त ज्ञानार्जिताक तांकां जिवनांतू चांग प्रमोशन मेळटा। तशीच ಕೆಲವು ಪಟಿ म्हणटा ನಾವು ಹತ್ತ ಎಲ್ ಗಾಸು ತೊಂಡ ಏನ म्हणून तसले ಕೆಲವು ಪಟಿ ತೊಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ जावन आशिल्लो ಒತ್ತಡ इत्यादी येता। अर्ध वर्षा नंतर अवसूल अनारोग्याचे ತೊಂದರೆ तशीच वाहनाघात हृदय रोग भूविवाद तशीच शत्रुले पीडा इत्यादी ಸ್ವಲ್ಪ मट्टाक तुमकां जिवनांतू येवचे साध्यत आसा। धार्मिक आध्यात्मिक जावन कित तुम्ही चांग रितीरी आराधनकी पूजनकी इत्यादी केल्यारी चांग जाता। शुक्ल पक्षा चंद्रू खंयची रितीरी अभिवृद्धी जाता की तेंची तुमकां अनुभवाक ह्या संवत्सराचे अर्धभागा नंतर तुमकां मेळचें साध्यत आसा।